Praise God. Praise God. Praise God. Brother, Praise कौन God. हो आज? Sister Reta, Reta. वही जॉइन जाऊन म्हणे Okay, पडा. तुम्ही स्टार्ट लाईव्ह दिला. जॉईन राहू ना नाही त्याचे नंबर असतात. एक मिनिट राहू कॉल करते. Praise God. Thank you, Jesus. Riya Barakara Shikirindri Karakara Shikara Sister, start करा. Live दिला already. Praise God, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळे मी डोळे दांपिया सर्गींच्या बहुत दयाळ बापा आज आम्ही तुका अर्गां दिता आमकां आयच्या वरतो दीस आमकां हर एकल्यांकी तुवें फावो केल्या पासत तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता तशेंच बापा आज तुजे उतरांत असलें सत शिकोवंक आम्हा सर्वांक तुवें एक कुटाम जावन एकठांय केल्लें पसती आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तशेंच पवित्र आत्म्या हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता कित्याक तूं जावन आसाय आमच्यो सहायक तूं जावन आसाय आमच्यो शिक्षक आनी तूं जावन आसाय आमच्यो मार्गदर्शक म्हजी जीव म्हजी चिंतना म्हजी आलोचना सगळें हांव तुका समर्पण दिता जें कितें तूं आमकां देवाच्या भुरग्यांक शिकोवंक आशेताय तें म्हज्या तोंडान भायर सरल्या त्या उतरां मुखांत्र शिकोवंक हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता हे मागणें हांव करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन Amen. 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 आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, sister. ओके एक क्वेश्चन फर्स्ट सगळ्यांकी आमी हर एकली आमी करचे हर एक कितेंय जावन दिते डेली आमी खंयचेंय काम करूं ना कितेंय देवा पासून प्रेयर करूं ना एक कोणाक आमी हेल्प केलें ना कितें जावं आमी देवा विशयान चिंता आसतना आमी हर एक जें कितें देवा खातीर करता म्हण चिंताव तांतूं आमी कितें आशेताव देव आमकां मानवो म्हण आशेताव करेक्ट
आम्ही सबार लोक देव आमका मानवोंक म्हण किते किते करतात. कितें करूंक जाता मनशांतून करतात. होय. फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल जावंक पुरो आमी हर एका आमच्या समुदाय हातूंत आमी भाग घेता, मागीर आमचे जावन कितें जाता तें करूंक करता आनी कालें अशेंत म्हळ्यार आमच्या आत्मीक रिती आमच्यो भायल्या गुरतान आमी करूंक येता. ट्राय करता. हय वय जावंक पुरो थोडी जाणां चिंतात हांव मस्त वेळ प्रेयर केल्यार देव म्हाका मानवता. जावंक पुरो थोडी चिंतात हांवें उपवास केल्यार देव म्हाका मानवता. जावंक पुरो थोडी चिंतात हांवें देवाक आंगवणे भेटयल्यार देव म्हाका मानवता. ना जावंक पुरो थोडी चिंतात हांवें मस्त कॅन्डल्स जळयले तर देव म्हाका मानवता. ना थोडी चिंतात हांवें दुबळ्यांक दिले मस्त तशें म्हण देव म्हाका मानवता. ओके. अशी जायतितली संगती आसात की मनुष्य चिंतात की ही नाना रितीची कामां करून आमी देवाक मानवयत म्हण. करेक्ट. वय एक साधारण मनशाची चिंतना. ओके. हांव एक कित्याक ही सवाल विचारता की म्हळ्यार लास्ट संडे हांव एका कडेन मिनिस्ट्री करूंक गेले तेन्ना सो हे एक क्वेश्चन येयले. ओके. सो आता तांचे थावन इल्ली आन्सर्स हे. ओके. आमी कशी देवाक मानवंक ट्राय करता की म्हण. ओके. आता आमकां एक सत आमी समजून घेवंक जाय. देवाक मानवता आमचो भावार्थ मात्र. देवाक मानवता आमचो भावार्थ न्ही की आमी एक्सटर्नली करची ती कामां. सो ते अशी मिनींग दिना की आमी प्रेयर करनियो उपवास करनियो तशें न्हय. पूण देवाक मानवंक आमी असली कामां करका म्हण ना. देवाक मानवचे खातीर तो ऑलरेडी आमकां मानवाला. कशें जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो आमकां पळयत आसतना तो आमकां म्हळ्यार हांव रेखा. ओके. सो तो म्हाका पळयना. म्हाका पळयत आसतना पूण तो कोणाक पळयता जेजूक पळयता. सो तेका म्हणटात आमी रोब ऑफ रायचियसनेस. म्हाका कोंकणीन कळते ना तें नितीवंतपणाचे दगलो. रायट. नीतिवंतपणाचो दाखलो. वय हा करेक्ट. सो रोब ऑफ रायचियसनेस. सो देव ऑलरेडी आमकां मानवाला कोणा मुखांतर जेजू क्रिस्ता मुखांतर. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता थंय विश्वास दवरल्याक आमी जेजू क्रिस्ता थंय तो ट्रस्ट दवरल्याक जें कितें तेणें आमचे पसत केला म्हण हे देवाक हो जावन आसा भावार्थ आनी हो देवाक मानवता. आमी देवाक मानवंक ट्राय करका म्हण ना. ओके. सो आमकां हिब्रूज 11:6 काडात ब्रदर. 6. ओके. तरी पूण हम्म. भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेसय. हा. फर्स्ट जावन सांगा देव कितें आशेता भावार्था विणे म्हळ्यार भावार्थ नासतना कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. तशें म्हळ्यार कितें अर्थ जाता देवाक मानवता फकत भावार्थ मात्र. फेथ मात्र. हांव गेल्ले मिनिस्ट्री करूंक लास्ट संडे आनी थंय परिस्थिती कितें की म्हळ्यार फॅक्ट कितें की म्हळ्यार एक तो मनीस जावन आसा कॅटेकिस्ट. कॅटेकिस्ट म्हळ्यार तेणें जायत्यांक दोतोन शिकयता. दोतोन शिकोवन
हळ्ळ्यांनी ओके हळ्ळ्यांनी खंय हें कितें देवाचें उतर परगट करून थंय ताणें दोतोन शिकोवन मस्त लोकांक क्रिस्ता सरशी हाडला ओके पूण देवाच्या उतरान आसलें तें सत सारकी समजुणी ताका ना आनी आतां कितें की म्हळ्यार ताची परिस्थिती ताका पॅरलायज जाला स्ट्रोक जावन पॅरलायज जाला आनी त्याची चिंतना कितें की म्हळ्यार हांवें इतलें सकट देवा पसत केलें इतले लोकांक हांवें क्रिस्ता थंय हाडलें आनी म्हाका कित्याक देवान अशें केलें म्हणलें तेजें क्वेश्चन मे बी तो एक 70 इयर्स उरतले ओल्ड 70 इयर्स सो हे सवाल आयले तेन्ना आतां तुमी सांगा म्हाका आतां देवान ताचेर काकुळट दाखोवंक जाल्यार देव तेणेन केल्ली कामां पळयता नो नो सो हांगा पळया आमी समजून घेवचें कितलें आसा की म्हळ्यार आतां ताका कितें दिसता हांवें इतलें पुरो देवा खातीर सरू केलें आनी म्हाका देवान कित्याक अशें केलें आतां फर्स्ट थंय समजून घेवंक मेन ती कितें ती डिसीज ना ना ते सीक कितें म्हणटा आमी पिडा ते पिडा आयिल्ले पिडा पिडा ते कितें म्हणटा आमी ते देवा थावन आयिल्ले न्हय नाही ओके दॅट इज द वन रॉंग मिसकन्सेप्शन सो तांकां हांवें सांगका पडलें फर्स्ट तुमी कोण म्हण तुमी चिंतात किंवा म्हळ्यार आतां इंडिव्हिज्युअली तुमगेली आयडेंटिटी कितें आमी कोण जावन आसात म्हण आन्सर येयलें आमी देवाची भुरगीं भुरगीं आमी देवाची भुरगीं सो आमकां गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 चॅप्टर 1 वर्स 12 सांगता ओके काडतात ब्रदर या 1 verse 12 1 Yes. 1 verse 12 1 वर्स 12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें ओके सो इतलेंच पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक हांगा म्हणजे हें उतर सांगलें जावन आसा जेजून सांगलें उतर आमी तेजे फाटी वाजल्यार आमकां कळटा जेजू उलयता आसतय आनी जेजू कितें सांगता आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें तशें जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं जावन आसा देवाची भुरगीं वय. ही जावन आसा आमची आयडेंटिटी म्हणून हांव कित्याक हे पॉयंट हे सिंपल पॉयंट मस्त सगळी आमी सांगता आमी देवाची भुरगीं म्हण मागीर आमी ब्लेम करचें हर एक कितें तरी नेगेटिव्ह आमच्या लायफान जाल्यार आनी कोणाक आमी ब्लेम करता हे देवान दिलें हे देवा थावन आयलें ना हांवें वय. इतलें देवा पासत केल्यार देवान म्हाका कित्याक अशें केलें आमी थंय इजिप्तांत आसले इज्रायेल घर जावन वयता इजिप्तांत इज्रायेल घरा आसले तेन्ना तेणी केन्ना ते विल्डरनेसांत आसले तेन्ना ती कशी उलयताली आमची उतरां बी तशेंच भायर सरतात आनी तो एक कॅटेकिस्ट सो कॅटेकिस्ट म्हळ्यार तुमकां समजता ताणें देवाच्या विशयांतच हर एकल्यांक ती दवतन शिकोवन दिला पूण ताचे थंय ही क्वेश्चन येता जाल्यार आमी चिंतवेत कितल्या बऱ्या रितीन आमी देवाच्या उतरान आसलें सत समजून घेयला की ना म्हण करेक्ट वय. आतां देवाची भुरगीं जाल्यार देव म्हजो बापय जाल्यार खंयचो तरी बापय आपल्या भुरग्याक पाड जावं म्हण आशेता ना ना आतां आमी संवसारी आवय बापाय आसा इतले आतां आमच्या भुरग्यांक आमी कितें तरी पाड जावं म्हण आमी स्वप्नान तरी चिंताव की ना ना आमी आशेना जें कितें आमी आशेताव ती कितेंय करूं पूण आमची मागणी जावन उरता तिणी बरें वाटेर येवंका तांकां बरें जावंका हेंच आमची चिंता आमी संवसारी आवय बापय पूण सर्गींचो बापय तो जावन देवा तेणें आमकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले केन्ना ताणें हक्क दिले आमकां जेन्ना आमी जेजूक स्वीकार केले म्हणजे त्याच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरले जेजूक आमी केन्ना सोमी देव आनी सोडवणदार म्हण आमी स्वीकार केले त्या दिसा सावन आमकां खंयचो हक्क मेळ्ळो देवाचे भुरगीं जावचे भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिले आनी तो बापूय ह्या भुरग्यांक पिडा दितालो
ना ना. आणि आम्ही जॉन 3:16 वाचल्यार थंय आमकां कळटा देवाचो अगणित मोग जो देव त्याच्या एकल्याच पुताक आमचे पसत समर्पिता. तर नेक्स्ट म्हणजे हांवें तेंका हे वर्ड ऑफ गॉड सांगले जॉन 3:16 हांगा सांगता की देव आमचो इतलो मोग केलो की तेणेन त्याच्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पसत धाडलो. तशें जाल्यार तोच देव कित्याक आमकां पिडा दितलो? सो तेन्ना तेन्ना तेंका ते सत कळले की न्ही की पिडा येवची देवा थावन पूण देव जावन आसा आमकां बरो आमचो देव जावन आसा बरो देव आनी तो आमकां केन्नाय बऱ्यांचे आशेता आनी आमकां बरें करचे खातीरच ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ते सॅक्रिफायस ते त्याग ताणें केल्ले म्हळ्यार आमची क्रिस्तांवांची जी कोण आमी बाय बर्थ क्रिस्तांव कुटुंबांनी आमी जल्मून आयल्यात आमकां आजुनी हे सिंपल सत आमकां आजुनी कळते ना आनी आजुनी आमी पिडा देव दिता हेचे मेंटॅलिटीन आमी आसा. आमचे माइंड आमी रिन्यू करता की आनी आमी समजून घेवंक की आमचो देव कसलो देव आमचे देवान आमचे पसत कितें सक्कड केला म्हणलें समजून घेवचें जावन आसा सासणीक जिवीत. करेक्ट? वय वय. आता तें उतर बी आसा बायबलांत. देवाचें उतर सांगता सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें म्हण. आता आमची मेंटॅलिटी कितें आमी कितें शिकून आयले हांव सासणीक जिवीत म्हळ्यार आमचे मेल्या उपरांत आमचे मेल्या उपरांतले जिवीत देवा सांगाता आसचे जावन आसा सासणीक जिवीत. पूण उतर कितें सांगता जेन्ना आमी आमच्या खऱ्या देवाक वळखून घेवचें आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजू विशांत ताच्या पुता विशांत समजण घेवची जावन आसा सासणीक जिवीत. तशें जाल्यार आमी आतां एक सवाल आमकां कितें की म्हळ्यार सासणीक जिवीत केन्ना सुरू जाता केदाळ सुरू जाता संवसारांत आसले तेन्ना की आमी मेल्ल्या उपरांत सर्गार गेले तेन्ना हांगास हांगात स्टार्ट जाता. सो सासणीक जिवीत हांगात स्टार्ट जाता. इतले पुरा देवाचे उतरांत इतले आमी शिकून जाल्या तेन्ना आता एक सवाल आनी कितें की म्हळ्यार तुमी कितली लोक सर्गार वेतात की म्हण हांवें क्वेश्चन विचारले. तुमकां कितले लोकांक गॅरंटी आसा की तुमी सर्गार वेतात म्हण आनी कोणाचे हात येवना. मागीर तांचे तवन एक सवाल येले आमी कशें सांगीत आमी सर्गार वेतात म्हण. ओके आता हांगा सर्गार वचूंक देव आमची कामां पळयता की देवाक भावार्थ जाय पवार्थ देवाक भावार्था वरवीं मात्र आमी ते एक मानवंक जाता मानवूंक आमी देवाक जाता. हे फर्स्ट वर्ड हे जावन आसा फर्स्ट वर्स कितें हांवें तांकां शिकयल्लें भावार्था वरवीं मात्र देवाक मानवंक जाता. जर तर आमी आमच्या कामा मुखांत्र स्वर्गार वेता जाल्यार एकलो बी स्वर्गाक पावना. एग्री जातात तुमी? वय पूण वय वय पूण आजुनी आमचे थंय म्हळ्यार क्रिस्तांवांक घेवया आमी अदर फेथ नाका फर्स्ट आमी आमची क्रिस्तांवांक घेवया. ओके कोण जेजूक वळखतात म्हण चिंततात. ओके पूण आजुनी आमी चिंततात की आमच्या कामा मुखांत्र आमी देवाक मानवून देव आमकां ताचे सांगाता सर्गा राज्याक घेन वेता म्हणलें. हे जावन आसा बिगेस्ट लाय. ओके आमच्या कामा मुखांत्र देव आमकां सर्गार घेना पूण आमी ऑलरेडी जावन आसा सर्गाचेच निवासी म्हणटा बायबल. करेक्ट? वय येस. आमी केन्ना स्वर्गाचे निवासी जाता तस जाल्यार वापस खंय वचूंक आसा आमी स्वर्गाचे निवासी जाल्यार वापस आनी खंय वचूंक आसा.
सिटीजन, निवासी म्हणे सिटीजन. सो वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन म्हणता देवाचे उतर. तर आम्ही स्वर्गाचे निवासी जाल्यार परतून आम्ही खंय वचूंक आसा? आम्ही खंय वचोंक ना, आम्ही थंयच रावूंक. वय आम्ही हांगा आसात ऑन अर्थ. ओके, वय when we are alive. So afterwards, so when we will, आम्ही खंय वचूंक आसा आमचो आत्मो? तो आत्मो खंयच्यान आयिल्लो? आत्मो देवातावन आयिल्लो, देवाक पाठी वचोंक आसा. देवातावन आयिल्लो तो देवाकडेनच तो पाठी वेता. पूण मनीस चिंता की म्हज्या कामा मुखांतर जे कितें हांव करता ती बरी कामां ना कितें कितें ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा आमी आतां कितें लिस्ट केले ताच्या मुखांतर आमी देवाक मानून तेद्दाळ देव आमकां ताचे सांगाता आमकां घेता म्हणलें. पूण तशें न्ही तें. पूण आमी देवाक मानूंक जाता फकत भावार्था मुखांतर. आमकां एफिशियन्स 2:8-9 वाचूंक मेळटा तें. एफिशियन्स 2:8-9. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं हम्म तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें. हम्म तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. ओके, प्रेज गॉड. सो हांगा ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें. हें जाल्लें खंयचें? ताचे मर्सी, ताचे ते दये मुखांतर जाल्लें काम तें. ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें. इट इज अ फ्री गिफ्ट. सॅल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट. तेका थंय खंय तरी बरोवन आसा की आमी केल्ले कामा मुखांतर आमकां सॅल्वेशन मेळटा म्हणून ना. सो कोणाचेर विश्वास दवरलेले मुखांतर? आमी जेजून केल्ल्या कामा वयर, जेजू वयर त्या नांवा वयर जेजू वयर विश्वास दवरलेले वरवीं आमकां सोडवण लाभला आनी ताच्या त्या दयेन जाल्लें काम तें आमी केल्ल्या कामा मुखांतर न्हय, तें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा फ्री गिफ्ट. सो तुमचे वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो की हांवें बरें काम केलां, हांवें हें केलां ह्या संवसारा आसतना तशें म्हूण हांव स्वर्गाक येता म्हणून. ओके, इट इज अ फ्री गिफ्ट. जी कोण जेजूक सत मानतात, जेजून कुर्सा वयर केल्ल्या कामा वयर भावार दवरितात, ट्रस्ट करतात, तांकां मात्र सॅल्वेशन. न्ही की आमी केल्ल्या कामा वयर आमकां सोडवण मेळना. सो मागीर एक क्वेश्चन येयलें, तशें जाल्यार आमी हे बरी कामां करची न्ही की म्हणून. कितें सांगतात तुमी? बरी कामां आमी खरीचे, कित्याक म्हळ्यार देवान सांगलां तुजो कसो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर म्हूण सांगलां. होय, तो आमचे तावन कितें जाता तें आमी करूंक आसा. करूंक आसा. पूण न्ही की तें आमकां सॅल्वेशन दिता म्हूण, रायट? ना 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 इंटेन्शन तातूंत देव मानता म्हणून आमी सांगूंक जायना. जायना. तें क्लियर सांगलां थंय भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. होय. वय सो तांकां हांवें सांगलें तुमचें इंटेन्शन पळया. तुमी बरी कामां करतात कित्या पासून तुमी करतात? तें इंटेन्शन देवाक मॅटर जाता. खंयचे इंटेन्शना वयर आमी तें करतात म्हणून. आमी ओबे करूंक म्हळ्यार विधेय जाता जाल्यार तें इम्पॉर्टंट. हें जेजून सांगलां त्या देखून हांव हें करता. सो थंय देवाक जाय ओबिडियन्स. न्ही की देवाक तें मानवता आनी ताच्या मुखांतर तो आमकां तें प्रतिफळ मुखार दिता म्हूण. प्रेज गॉड. सो हांगा आमी समजून घेवंक जाय. मागीर आमी तांकां सांगलें तुमचे ते इंटेन्शन पळया. तुमी त्या कामां करतात कित्या पासून तुमी करतात? की देव मानवूं जाय म्हूण तुमी करतात की ना तुमी एक जेजून केल्ल्या सकट आमचे पासून जेजून कितें केलें ताका एक ग्रॅटिट्यूड जावन. ग्रॅटिट्यूड म्हळ्यार कितें म्हणटात एक कृतज्ञता मनोभावान तुमी करतात तें मॅटर जाता.
बरी कामां करूं कसा सगळे ओके उपवास करका प्रेयर करका पूण कित्याक पसत करका की न्ही की देवाक मानूंक म्हणनी जे कितें देवान आमचे पसत केला ते आमी उगडास धरून घेन देवाक एक आमी उपकारी मन दाखोवचे पसत आतां आमी चिंतया की आमकां एक 100 crores रुपीज जाय आसले म्हण चिंतया ओके आमकां एकलो व्यक्ती येवन जे कितें आमकां जाय आसले ते तो 100 crores तो येवन सगळे आमकां दिता आमी विचारू ना पूण ताका गोत्त आसा की म्हाका नीड आसा म्हण आनी तो येवन म्हाका 100 crores रुपीज दिता तुम्ही सांगा म्हाका त्या व्यक्तीक आमी लाईफ लॉंग याद धरून घेतात की ना आमी विसरतात घेता ताका ना ना आणि त्याने सांगले आम्ही ऐकतात की ना त्याने किती आमकां सांगले रे आम्ही ते ऐकतात की ना ऐकता हा सो हांगा आमकां इतले वर्ते सोडवणेचे देणे जेजून आमकां फावो केले त्याच्या त्या त्यागा मुखांतर कुर्सा वयर तर आमी कितली त्याचे त्याने केल्ले त्या कामा वयर उगडास धरून येवंका डेली आणि त्याचे उत्तर कितले आमी आयकूंक पडटा कंटिन्युअस कंटिन्युअस सो हे जावन आसा ग्रॅटिट्यूड सो आमी कितें करता तें जावंका ग्रॅटिट्यूड टू द वॉट जेजून कितें आमचे पसत केले त्या पसत आमी करचें एक कित म्हणे ते एक कृतज्ञताक एक करचें आमी ते काम जावंका न्ही की आमी तेका मानवूंक करचें काम कोणाक तरी हे पॉइंटार कितें ऍड करूंक जाय जाल्यार करेत क्लियर जालें सगळ्यांकी वय वय कितें सांगते कित्याक सांगून म्हळ्यार थंय जेजू शिकोवन दितना एक तरणाटो आयिल्लो ताणें तशेंच हांवें उपादेश पाळ्ळ्यात हांवें सकड केलां म्हणून ताणें जेजू कडेन हांवें आतां सरकाराक जोडीचें जाल्यार कितें करीचें म्हणून ताणें विचारलें त्या वेळार ताका सांगलें जेजून तुजें सगळें आस्त बदीक वीख आनी तूं दुबळ्यांक वांट म्हणून वय ते म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार ते तो कितलो म्हळ्यार आमकां हो संवसार आमकां सोडूंक आसा आनी हर एक आमी कितें करता तें म्हाका तुमी केलां म्हणून जेजूचें उतर सांगता पळय सो त्या प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कश्ट मारतात आमकां तले करण्यो करूंक पूण हांगा आमी इजी आसा आमकां देवान ताच्या पुता मारिफात हर एक कर्ण दवरला ताचे वयर आमी विश्वास दवरून ताचे रिलेशन वयर आमी आमचे प्रोसेस म्हळ्यार आमचे रिलेशन दवरल्यार आमकां कितेंच उणें ना म्हूण आमकां सर्गाराज आनी कितें तें सस्नीक जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता म्हणून कळटा हांगा येस प्रेज गॉड सो हांगा आमी समजून घेवंका मनीस हर एक दिसा लायफांत एकले ना एकले प्लीज करूंक कितें तरी करता म्हळ्यार प्लीज म्हळ्यार दुसऱ्याक मानूंक म्हण आतां फॉर एग्जाम्पल एक भुरगे स्कुलांत भुरगे ते परफॉर्मन्स दिता कितें परफॉर्मन्स दिता म्हाका सगळ्यांनी बरें जाला म्हूण सांगता आनी म्हाका प्रायज मेळका करेक्ट परफॉर्मन्स सो तेंचेच आमी आमच्या या लायफांत बी आमी तेंचेच एप्लाय करून सोडला आमच्या परफॉर्मन्सा वयर देव आमकां प्रतिफळ दिता म्हण हांगा देव आमचें काम पळयना पूण देव पळयता आमचो भावार्थ की आमी कितली ताच्या पुता वयर आमी विश्वास दवरला ताणें केल्ले कामा वयर आमी कितले पातयेनी दवरला आनी त्या ताणें केल्ले ते कुर्सार मुक्सिल्ल्या त्या संपयल्ल्या हर एक ते काम ते कितले आमी आमच्या जिवितान अळवडसून गेला म्हणले हे जावन आसा देवाक चड मानवता हो जावन आसा भावार्थ मात्र देवाक मानवता सो तशें जावन अजुनूय हे कन्फ्युजन मस्त लोकांक की आमी करची कामां ती देवाक मानवंक म्हण आमी करची कामां सो हांगा आमी कामाचेर फोकस करचे न्ही आमच्या कामाचेर फोकस करचे न्ही पूण आमी फोकस करूंक आसा जेजून म्हजे पसत कितें सकड केला आमचे कॉन्सन्ट्रेशन जावंका जेजू
आमचे कॉन्सन्ट्रेशन जावंका खुरीस, आमचो फोकस उरका खुर्सा वयर, आणि आमचो फोकस उरका खुर्सा वयर जे कितें जेजून म्हज्या सोमयान, म्हज्या देवान, म्हज्या सोडवणदारान कितें सकड म्हजे पसत ताणें केला. हाचे वयर ताणें केल्ले कामा वयर आमी जर तर पाती येता आणि तेच आमी घट्ट धरून बसता, तो जावन आसा विश्वास. ताका म्हणटात भावार्थ, आणि हे मात्र बापाक मानवता. सो हे उतर केन्ना हांवें तांकां सांगलें एफिशियन्स 2:8-9, ओके, तांकां तें समजलें की न्ही की म्हज्या कामा वयर म्हजें काम पळोवन ना हांवें कितें देवा पसत ना देवा राजा पसत वावर केला, ओके, त्याच्या वयर न्ही की देवान म्हाका प्रतिफळ दिवचें, पूण की म्हजो भावार्थ कितलो जेजूचेर आसा, त्या जेजूच्या त्या नांवाचेर आसा, जेजूक हांव कितलें मानता ताचे वयर जावन आसा देवान म्हाका तें जावन आसा देवाक मानता म्हणलें तांकां स्पश्ट रितीन समजलें. कित्याक म्हळ्यार मस्त लोकांक आनीक हेच कन्फ्युजनार आमी आसा. देव कितें आशेता, देवाक कितें जाय, देव कितें मानवता, आमी हें करया की तें करया, अशें करया की तशें करया, करेक्ट? पूण मगोचें हांव तुमकां सगळ्यांकी कित्याक म्हळ्यार हे एक वर्ड घेवन हांव मस्त हेच्या विशयांत हांव होली स्पिरीट विचारनासलें. हे कशें आमी समजून घेवचें, कशें देवा विशयान देवा कितें मानवता म्हणलें आमी समजून घेवचें. हे भावार्थ म्हणलो एक वर्ड हो इतलो डीप आसा की म्हळ्यार तो तितलो इजिली आमकां अंडरस्टँड जायना. भावार्थ म्हळ्यार कितें की म्हूण खाली भावार्थशें दिसता तो भावार्थ. आमी मस्तपटी भावार्थ 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 म्हणटा, पूण तें मात्र देवाक मानवता म्हळ्यार आमी त्या भावार्थांत कितले आमी स्ट्रॉंग रुटेड जाता तें जावन आसा इम्पॉर्टंट. सो एक दीस आमी आयकलें देवाचें उतर, आमचो भावार्थ तितलो स्ट्रॉंग जायना, पूण आमी केन्ना परतून 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 देवाचे विशयान उतरांत आमी टायम स्पेंड करता, देवाचें उतर आमी केन्ना कितलें आयकता, तेन्ना मात्र आमकां तो भावार्थ आमचे थंय घट्ट जाता, आनी आमी बोल्डली सांगूंक शकता की म्हाका हांव भावार्थान आसा आनी ह्यो भावार्थ म्हज्या देवाक मानवता म्हणलें आमी एक एक्सेप्ट करूंक आमच्यान जाता. नाजाल्यार आमी कन्फ्युजन आनीक म्हळ्यार आमची चिंतना आनी आमच्या कामा वयरच वतात. हांवें आज प्रेयर इतले केले, इतले इतले तास केले प्रेयर, ओके, पूण जाल्यार कित्याक म्हाका देवान दिवना, आनी आमचे फोकस खंय वयता, म्हज्या कामा वयर, म्हज्या कामा वयर म्हजो फोकस वयता, जेजू वयर वचना. हे बदलावण कितें आमी चिंतचे आसा आमच्या मनाचें. रिन्यूइंग द मायंड इम्पॉर्टंट. रिन्यूइंग द मायंड इज इम्पॉर्टंट. हांगा आमचे फोकस फकत जेजू वयरच आसूंक जाय. प्रेज गॉड. Praise God. आमी पोरण्या सल्ल्यान पळयल्यार केन्ना ते अरण्यांत सोरोप येतात आनी ते इस्रायेलकारांक छापतात, करेक्ट? तेन्ना मोइजे कितें विचारता देवा लागीं, हांकां कशी बचाव करचे की म्हण. तेन्ना देव कितें सोल्युशन दिता मोइजेक, तूं तो पितूळचो, पितूळ न्ही तो, वय ओके, वय तो सोरोप तूं उखल, आनी जी कोण ते सोरपाक पळयतात ती सगळी कोणी बचाव ती जाता. बचाव जातात, ओके. तो गुर्त जावन आसा थंय, तो पोरण्या सल्ल्यान दिल्लो गुर्त जावन आसा मुखार जेजू येवन खुर्सार मरतलो, आनी त्या जेजू क्रिस्ता थंय कोण फोकस करतात ना ताचे वयर कोण विश्वास धरतात ती बचाव जातली म्हणलो संदेश जावन आसा तो देवान
थंय इस्रायलगर त्या अरण्यात असताना दिल्लो संदेश. सो Praise God. आता जाल्यार प्रेज गॉड आता जाल्यार आमच्या जिवितांत जाता तितले स्वरूप आसात आमकां चाबूंक येतात, आमकां नाश करूंक येतात, पूण आमकां देव मेसेज आमकां दिवन आसा की तुमचे फोकस, तुमचो विश्वास तुम्ही कोणा वयर दवरा? म्हज्या पुता वयर, म्हज्या पुतान केल्ल्या कामा वयर. तो म्हाका मानवाला, तो म्हाका मानवाला. त्याणेन केल्ल्या कामा वयर तुम्ही भावार्थदार, तुम्ही विश्वासल्यार तो विश्वास म्हाका मानवाता म्हणलो जावन आसा देवाचो संदेश. प्रेज गॉड. Praise God. आम्ही देवाक मानमू कांय करका म्हणना, पूण जेजू तो एक ओबिडियंट जावन हर एक ताणें जें कितें देवान ताका सांगलें, देवान कितें ताका एक काम सोंपयल्लें तें ताणें देवाक मानून देव ओबिडियंट एक विधेय जावन ताणें तें सक्कड करून तो देवाक मानवालो. आनी तो देवाक मानवालो त्या जेजू वयर आमी विश्वास दवरले तेन्ना ह्यो जावन आसा भावार्थ आनी हें देवाक चड मानवता. सो कशें इस्रायलगार अरण्यांत असताना त्या सर्पांनी चापता असताना ती बचाव जावंक कोणें त्या पितूळच्या सर्पाक त्या मैजेन उबारले पितूळच्या सर्पाक तांणी पळयले आनी तिणी बचाव जाली. आतांय आमच्या जिवितांत नाना तराचे स्वरूप येवन आमकां चापता असताना, स्वरूप म्हळ्यार डिफरंट वेरियस सिच्युएशन्स प्रॉब्लेम्स एक येतात आमकां नाश करूंक. ओके, ह्या संदर्भात आमी केन्ना आमचे फोकस डायवर्ट करनासतना आमी केन्ना जेजू थंय ताणेन केल्ल्या कामांतय ताणें कितें सक्कड आमचे पसत केल्लें म्हण हें आमी केन्ना शिकता, हें आमी समजून घेता, तेन्ना आमी बी नाश जावना जायना, पूण आमी बी सासणीक जिवीत जोडता. जेजूक वळखूनचें, एका देवाक वळखूनचें जावन आसा सासणीक जिवीत. तें आंगात तावन स्टार्ट जाता न्ही की मुखार. आतां तावनच आमच्या देवाची वळख आमकां आसूंक जाय. कोण आमचो देव? आमचो देव जावन असो इतलो बरो देव, इतलो मोगाळ देव, इतलो दयाळ देव की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पसत सॅक्रिफायस केल्लो देव जावन आसा तो. आनी तो देव आमकां कितें तरी पाड करूंक शकता? तो देव खंयची तरी पिडा दिवंक शकता? तो देव आमकां नाश करूंक शकता? इतलो मोग करतलो देव. केन्ना आमी हो देवाचो मोग वळखता, मेन हांगा जावन आसा देवाचो मोग. आमी देवाचो हर एक दीस आमी एक प्रयत्न करूंक जाय की हांव देवाचो मोग वळखूंक आज तयार आसा. आमी एक मॅट काडूंक डेली देवा म्हाका तुजो मोग अनुभव करूंक शिकय. तूं कितलो म्हजो मोग करता तें म्हाका जाणा जावंक जाय. हें जावंक जाय आमचे एवरी डे देवा थंय आमचो संबंद वाडोवंक आमचें एक मागणें. केन्ना आमी देवा विशयान समजता, ताच्या मोगा विशयान समजता, हर एक जें कितें देवान जेजू मार्फत आमकां दिला, खण दवरला, तें सक्कड आमकां सुपरनॅचरली आमकां मेळटा. हो जावन आसा म्हज्या भावात आनी हें म्हज्या लायफांत हांवें एक्सपिरियन्स करनच आसा. प्रेज गॉड. आतां फाटले आय थिंक 2023 सो ऑलमोस्ट 2 years देवाच्या उतरांत म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली. आनी इतलो देवाचो मोग हांव वळखलें, म्हज्या देवा विशयांत वळखलें की इतली खुशी जाता की देवा विशयांत वळखत आसतना हांव केन्नाय चिंतूंक ना की देव इतलो म्हजो मोग करता की म्हूण. पयलें म्हजें चिंतना कितें आसलें देवा विशयांत, देव स्ट्रिक्ट देव, देवाक राग येता, देव म्हाका शिक्षा दिता, हें म्हजें पयलेची चिंतना आसलें. पूण केन्ना ह्या देवाच्या उतरांत हांव वाडोवंक स्टार्ट जालें, देवाचें उतर शिकोवंक हांव स्टार्ट केलें, तेन्ना म्हाका म्हज्या देवाची वळख म्हाका देवाच्या उतरा मुखांत्रच देवान पवित्र आत्म्या मुखांत्र ताणें म्हाका समजयलें. प्रेज गॉड. Praise God.
त्या देवाच्या उतरा मुखांतर हांव देवाचे मोग अनुभव करूंक शिकले. आणि कितलो कितलो वर्तो देव ते वर्णूंकूच उतरांत येनात देवाचे त्या मोगा विशयांत. आनी तो कितलो बरो, कितलो दयाळ, कितलो काकुळदार. हे पुरा देवाचे उतर शिकता आसतना देवान एक रेव्हलेशन दिल्लें जावन आसा पवित्र मुखांतर. हांव चिंतूंक पडलें कितले रॉंग चिंतप आसले देवा विशयांत म्हाका पयलें. हं? एक समथींग टोटली ऑपोजिट. पूण आतां तशें ना. पूण आतां इतले इतले देवा विशयान समजलें म्हूण सांगना हांव टोटली फुल्ल. पूण एवरी डे म्हाका देवा विशयांत एक ना एक सांगता केन्ना देवाचें उतर शिकोवंक आयकता हांव. शिकोवन आयकता तेन्ना म्हाका देवा विशयांत कितलो देव बरो देव ताची हर एक बरी संगती म्हाका पवित्र आत्मो शिकयता, रेव्हलेशन दिता. हे जाणा जावचें जावन आसा. हे जाय देवाक आमी ताच्या उतरांत आमी मुखार सरचें. ताच्या विशयांत आमी जाणा जावचें. ताच्या पुता विशयांत आमी जाणा जावचें. हेंच देवाक जाय. आनी हेंच ताका चड मानवता. प्रेज गॉड. कोणाक कितें तरी सांगूंक आसा? ना हे आज सांगलें हितून कितें तरी क्वेश्चन्स आसा जाल्यार विचार. हय करेक्टच आसा सिस्टर तुमी सांगलें. आनी ते आमी सदावत कालें करता संवसारी रितीर देवाक मानवंक वेता. हं. संवसारी रितीर आतां देवाचें उतर म्हणटा लूक 6:26 म्हणटा हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक म्हणून. हं. लूक 6:26. काडा तें वर्स. लोक. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक म्हणटा. येस. तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलें. वय कित्याक म्हळ्यार आमी लोकांक बरें दिसच्या खातीर, हं. आमी लोकांक मानवच्या खातीर आनी लोकांक मानवालो मनीस देवाक देवाक मानवाला. मानवाला म्हणलें संवसारी चिंताप. चिंतप. पूण मानवाना म्हणलें देवाचें उतर. हांगा येस. क्लियर म्हणटा हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या प्रेज गॉड. पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलें. म्हळ्यार कोण देवाच्या विरोध ती जेजूची शुभ वार्ता परगट म्हळ्यार करच्यांक आडखळ घालताले आनी पयले नियमशास्त्रा प्रमाणेच सुवार्ता परगट करनासात तांकां हांगा पडकिऱ्या प्रवाद्यांक टॅली करतात. तांच्या पुर्वजांनी म्हळ्यार तेंत शिकोवन हांगा आतां जेजून येवन कितें कर्ण दिलां तें आमकां मानवंक जायना. आमी तेंत करना सावन जाल्यार जेन्ना आमी तेंत पडकिरे प्रवादी म्हूण कितें सांगलां त्याच प्रमाणे आमी चलता जाल्यार आमी देवाक मानवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगा जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजून भावार्थाचीच शिकोवन दिल्या आनी जेजूच्या उपरांत म्हळ्यार जेजू मरण सर्गाक गेल्या उपरांत आमी भावार्थान मात्र आमी जेजूचें कार्य आमी मानवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमी पळोवना. आमी येस. बरोवन घाल्लें आमी वाचता देवाचें उतर. हं. आनी त्या खातीर भावार्थ नासतना हे देवाचें उतर मानून काण घेवंक जायना. त्या खातीर भावार्थ उत्पन्न जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी हाचे विशयांत आमी ते केदाळाय आमी त्या हातू मग्न जायचे. म्हळ्यार कंटिन्युअस आमी ते आयकोन भावार्थ येता म्हणून भावार्थाचें सांगता रोमन्स 10:17. येस. तशें आमी कंटिन्युअस प्रोसेस केल्यार मात्र आमी जाता. आनी ती खरी शिकोवन आतां हांगा ससान जिवी ती तशेंच
ससन जिवीत म्हळ्यार जॉन 17:3 सांगता ते ससनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक म्हणटा आणि तुवें पाठयल्ल्या म्हळ्यार खऱ्या देवान पाठयल्ल्या जिजू क्रिस्ताक पुताक ताणें पाठयल्ल्या जिजू क्रिस्ताक वळखोवचें हे दोगांयकी वळखाचे वळखले बापाक आणि हा पुताक बापाक हा कृष्ण पुताक ते दळा मात्र ते कंप्लीट जाता कित्याक कित्याक म्हळ्यार आता थोडो थोडो पंगड कित्याक की म्हळ्यार खाली बापाक मात्र वळखतात पुताक वय मानना वय 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 सो ते सासनीक जिवीत न्ही पूण नाही बाप नाही नाही तशेंच वय ताणें धाडलेलो तो पूत पूत दोगा वय विशयांची आमी समजणी जोडूंक समजून आसा जोडूंक आसा वय हा वय वय ते प्रेज ताका गॉड म्हणटात सासनीक जिवीत जिवीत वय वय प्रेज गॉड ब्रदर पूण पीटर ताका ताका वळखूंक म्हळ्यार आमी ताका कशें वळखूंक साध्य जाता ताच्या उतरां मुखांतरच जें कितें ताणें सांगलां ताच्या विशयांत आनी ताच्या पुता विशयांत वय वय सो आमी मोस्टली आमी थोडी प्रेयर चॅम्पियन्स मस्त वेळ प्रेयर करतात सो म्हजें एक सजेशन कितें की म्हळ्यार तुमचे प्रेयर टाइम कमी करा आणि तुम्ही शिकवण ऐकांची जास्ती करा फर्स्ट देवाची वळख घेया देव कोण त्याचे पूत कोण आणि पवित्रात्मा दोघां कोण विशयांत पवित्रात्मा कोण वय आणि आमचे पासत कितें केला तांचे तो गुट मिस्तेर कितें आसा हे थंय आमी मिस्टर ना समजून सिस्टर थंय ते आमी मिस्टर म्हणून नजो एक्झॅक्टली पळोवंक गेल्यार कित्याक म्हळ्यार इट इज नॉट ए मिस्ट्री नाव इट्स रिवील्ड इट्स रिवील्ड या सो त्या खातीर आमकां आतां मिस्तेर न्हय तो आमकां खरी वळख आसा आमची देवाची मेळ्ळा वळख आसा पूण कोणाक बापाची मेळूना वळख आसा पुताची वळख आसा येस आनी पवित्रत्म्याची वळख आसा आमकां येस सो येस इट्स नो मोर मिस्ट्री नाव आमकां ही रिवील जाला पूण वय आनी वय कितलेकी ही रिवील जावं ना अजुनी तांकां एक वय वय मिस्ट्री जावन आसा ते वय पूण केन्ना आमी उतरान मुखार सरता उतर समजून घेता तेन्ना मात्र आमकां खरी वळख आमकां मेळटा बापा वय विशयांत पुता विशयांत आनी पवित्रात्म्या विशयांत हे उतर आयकूंक आमी आमचे टाइम मस्त स्पेंड करूंक आसा शिकवण आयकूंक तेन्ना आमचे प्रेयर फळ दिता आमी करचे मागणे आमी उतर आयकनासतना खाली प्रेयरच करते रावल्यार आमकां फळ मेळना म्हणजे म्हजो एक अनुभव कितें सांगतात तुमी वय करेक्ट आतां एक आवय बापायक आतां भुरगीं आसा जाल्यार भुरगीं आतां स्कुलांतल्यान येवचें तांणी तांचें मात काम करचें तांच्या रुमान बसून काम करचें म्हळ्यार शिकचें आनी प्रत्येक दुसऱ्या दिसा तांणी वेचें पूण तांकां भुरग्यांक आवय बापायक जावन कितें जाय जें तें केदोळा कळटा तें रिलेशन आसा जाल्यार मात्र म्हळ्यार आवय बापायक कितें कळटा तांकां भुरग्यांक कितें गरज आसा आनी आवय बापायक कडेन कशें आमी रिलेशन दवरल्यार तशें त्या मात्र त्या भुरग्यांक कितें जाय जें गायडन्स आनी कितें तांकां गरज आसा तें आवय बापायक कळटा आतां थंय रिलेशनंत ना जस्ट फॉर्मेलिटीज जाल्यार थंय तें रिलेशन नासतना तें कितें म्हणून कळना ते आमी अशें सांगितलें रिलेशनशीप आसा बापाय भुरगीं म्हणजे पूण फेलोशीप शुड बी ग्रोन फेलोशीप नाही रिलेशनशीप एक्चुअली इटसेल्फ तो मस्त कालें व्हडलो वर्ड म्हळ्यार ते आमकां कळट आमी सांगता ना रिलेशनशीप म्हणून रिलेशनशीप मस्त ते एक फेलोशीप आनी कितें इज क्लोजनेस क्लोजनेस विदाउट क्लोजनेस वळखूनचे नसताना ते रिलेशनशीप ना येस एकामेकाक वळखून घेवचे वय 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 संबंध म्हणटात वय सो ह्यो संबंध आमी आमचे आनी आमच्या बापात आमी देवाची भुरगीं म्हणटा जाल्यार आमकां गोत आसूंक जाय बाप कशें की म्हण वय 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 आतां आमचे विशयान बापाक गोत्त आसा पूण बापा विशयांत आमी गोत ना वय 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 ते आमी अनुभव करचे जाल्यार ते आमी देवाच्या उतरांत आनी देवाच्या रिलेशनशिपांत आमी टायम करचे वय ब्रदर पीटर काय ओके प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज ब्रदर गॉड सिस्टर सांगले तो व्यक्तीचे
हांव इतले प्रकरण आसा म्हाका कित्याक अशें जालें म्हणल्यार सवाल वय गे हय ताका म्हळ्यार तेजे विशय काय म्हळ्यार रोमन्स 10:1 घाला गी 1:4 वाचा गी रोमन्स 10:1-4 बाबानो म्हज्या काशा लोकांक बचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकतां तांचे पासत कितले हांव देवा लागीं मागतां देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांवूच साक्ष दितां पूण ती उमेद खरे समजणेचेर बांदलेली न्हय कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशयन ते नेणारी या शिवाय आपलीच दुसरी वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात देखून मनशांक नितीवंत करता ते देवाचे वाटेक ते काल जाले नात कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर सतमांतल्या हर एकल्याक भावार्था उद्देशीं देवाची नीत लाभयल्या प्रेज गॉड क्लियर बरयलां जाल्यार म्हळ्यार आमी नितीवंतपण जावंक सोदता म्हळ्यार आमच्या कामा वरवीं हांव देवा ते नितीवंत जाता त्या देखून आमी म्हणटा हांव तुजे घिसड मागणे करता तुजे घिसड बायबल वाचता हांव तुजे घिसड बरी कामां करता म्हळ्यार ताणें करचो उद्देश काय म्हळ्यार हांव देवा ते नितीवंतपण घडीचे या म्हाका ते सोडवंक लावपाचें म्हज्या कामा वरवीं म्हळ्यार तांचे मेंटॅलिटी आनी की लॉ आसा लॉ मेंटॅलिटी म्हणटात नियमशास्त्रा प्रमाणे जिवनची कळ्ळें की जर तर नियमशास्त्रा प्रमाणे हांव जियेल्यार देवाक मानवंक साध्यात ना आतां ताका हे सवाल येवंक कारण काय म्हळ्यार हांव इतले बरें करन आसा ताणें जेंचे हांव इतलें केल्ल्या वरी हांव देवाक मानूंक ना गी समजलें न्ही हांव इतलें केल्ल्या वरी हांव सर्गाक वचोंक जायना गी म्हाका कित्याक प्रॉब्लेम तसो अर्थ तो लॉ मेंटॅलिटी हांव करनासा म्हजे मेहनत कळ्ळें गे म्हजे एफर्ट हांव इतले बरें करनासा जाल्यारय म्हाका कित्याक आयलें म्हळ्यार तुज्या बऱ्या कामा वरवीं देवाक मानूंक साध्य आसना ते जालें उडास बरी आमची बऱ्या कामा वरवीं देवाक मानवता जाल्यार जिजून येवन इतले कश्ट हे बरें करीत म्हण नासलें वय गे आतां सिंपली सांगलें जाल्यार बायबलांत आमकां काय म्हणटात एसाव आनी जाकोब वय गे एसाव हार्ड वय गे हार्ड वर्कर वय गे बेसांव कोणाक मेळ्ळें एसावाक मेळ्ळें की जाकोबाक मेळ्ळें समजलें ताका म्हणजे देवाची ग्रेस म्हणजे ताका समजलें गे देवाच्या राज्याक तुवें मेहनत करूंक ना खाली बिलीव भावार्थान बिलीव करप तितून कितें केलां ते बिलीव केल्यार जालें सत म्हणल्यार आमी खाली करता म्हळ्यार हे ग्रेस आनी लॉ सांगाता जीवन आसा मिक्स करतात आमी मिक्स करता जायते फावटी ते मिक्स केल्ल्या वरवीं म्हाका ते आमचे काय म्हणटात ते एक बर्डन जाता समजलें गे म्हळ्यार हांव इतलें करनासा म्हणजे परफॉर्मन्स इतले कर न्ही म्हाका कित्याक प्रॉब्लेम कित्याक म्हाका कित्याक मिळा समजलें गे तर ग्रेसान जियेल्यार तुजे परफॉर्मन्स न्ही जितून कितें केलां ते बिलीव केल्यार जालें सिंपल त्या देखून आमी लोकांक हे विशयान चड म्हायती दी कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जाण आमचे कॅथलीक लोकांक आनी की लॉ मेंटॅलिटीर आसा म्हणजे करीचे सकाळी उठून मागचे हे करीचे ते करीचे त्या वेळार मानूं वता म्हणजे बरी कामां करचो उद्देश ते हांव सर्गाक येता बरी कामां करना जाल्यार म्हाका सर्गाक वाट मेळना करेक्ट तशें जाल्यार कृपा कितें काम करतली कृपा नाका वय हांगा बरयलां नाल्यार कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे वयच्यान नेणारी तांकां गुर्तुना ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात तांकां एक्चुअली देखाने म्हणटा झील आसा पूण सत गुर्तुना समजलें गे तांकां ते रॉंग टिचींगा वरी जावं पुरो या करेक्ट समजून मेळनाटल्या वरी ते त्या वाट्यान आसात कळ्ळें गे म्हळ्यार हांगा बरयलां न्हय स्थापीत करूंक सोदतात देखून मनशाक नितीवंत करता ते देवाचे वाटेक ते काल जाले ना they don't know how we become the righteousness of God सिंपली भावार्थान बिलीव कर वय गे 4th वर्स तेच दिला न्हय 4th वर्स गी वयर गेल्यार कित्याक क्रिस्तांव नियम शास्त्र कोण केले वय गे आनी ताच्या मुखार सत म्हणटल्या हरी एकल्या भावार्था उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या तुज्या कामा वरवीं जायना ऑलरेडी देवाची नीत आमकां लाभयल्या क्रिस्तान केल्ल्या कामा मुखार आमी बिलीव करचे आमचे मायंड रिन्यू करचे तितलें सिंपल पूण
पण आम्ही ते मस्त कॉम्प्लिकेट करता आम्ही ते करीजे हे करीजे त्या देखून आम्ही कितले केल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन पावना आनी आम्ही करना जाल्यार आम्ही गिल्ट फिलिंग येता हांव आज हें करूंक हा. ना आनी देव कितें देव आमचे जावन आशेता म्हणले क्वेश्चन येता वय 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 कितें हांवें करूं ना देवाक मानूंक वय 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 त्या देखून आज अशें जालें आज हांव मागणें करूं ना त्या देखून म्हाका अशें जालें हा ते म्हजे हा चिंततात म्हणजे चिंता चिंता तशें न्ही तूं मागणें आणि कर काय नासतना देवा समोर उणें जायना येस समजलें तसो आसा तसो पयलें जावन आतां हांव आतां करता जाल्यार हांव त्या एअरपोर्टार जियेला मोगा बसत आसा कांय हा करचें बसत न्ही हा करूंक आसा बरी कामां बट हांवें येस करी जें आतां मदर तेरेसा समजलें हम्म कांय हम्म देवादां म्हाका मेळटा म्हण न्ही हा हांव कितें करता आउट बरी ऑफ लव कामां करता फकत देवान म्हाका दिल्या ती कृपे वरवीं हांव जावं आसा जाल्यार ती कृपा हांव यूज करता पयलीं म्हज्या मेहनतार येतालो आतां कृपेकार आनी कितें वयर करूंक आसा पूण देवाक हांव जोडूंक न्ही देवाक मानूंक न्ही ऑलरेडी दिल्ल्याक अर्गां जावन देवाच्या मोगा खातीर हांवें करूंक आसा आराम प्रेज गॉड Praise God. आनी कोणाक कांय सांगूंक आसा की उलोवंक आसा ऍड करूंक आसा की कोणाची टेस्टमनी आसा की प्रेज गॉड तरी आमी एंड करया ओके मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा बापा तुवें आमकां ह्या संजेच्या वेळार आनी ह्या विशव घेवच्या वेळार तुवें आमकां सांगात हाडलें तुज्या उतराची जाणवाय तुज्या उतरांत आमकां कितें आसा ताचें सबार उगडापणां ह्या भयणी मुखांत तुवें केलें बापा बापा आमी ह्या नेण्त्या आनी धाकट्या भुरग्यांक तुवें तुजें उगडापण दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा आयच्या शिकोवण्यांत आमी समजल्या आमी कितें आमच्या बळान आमी करूंक वेता तें कितेंच ताचें तावण आमकां मेळना जावंक पुरो तें आमच्या मतीक समाधान दिता वा आमकां दोळ्यांक पळोवन कानाक आयकून तें आमकां संतोश दिता जावंक पुरो पूण देवाचें उतर आमकां आज हेब्रेव 11:6 आमकां सांगता तरी पूण बबरता विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना आनी सांगातास आमकां जिजून केल्ल्या त्या कार्या वरवीं ताची कृपे वरवीं आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणून आमच्या जिवितांत आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणलें आमकां कितेंच उणेपण नासतना आमचें ससन जिवीत आंगात आणून आमी प्रारंभ करयत म्हणलें आज आमकां शिकोवन मेळ्ळी बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा पवित्रात्म्या तुका अर्गां तुवें आमकां हें सत उगडापे केल्ल्या खातीर जेजू तुका अर्गां जेजू हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नामी आनी पवित्रात्म्याच्या मजतीन आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Thank you, sister. sister. थँक्यू ब्रदर Thank you, God. brother. थँक्यू Thank you. थँक्यू ब्रदर सकळांक जॉईन जाल्ल्यांक. Thank थँक्यू you. Okay. Thank you. परत मिळूया. ओव्हर. मेळया.